कासारवाडा खोर्लेच्या म्हापशे पालिकेच्या मालकीचे भौशीक शौचालय बेकायदेशीरपणान मातयेभरण करतना थळाव्या नगरसेवकांनी काम बंद उडयलें। ह्यान पयलीं विठ्ठलवाडी वाठारांतली पालिकेच्या भौशीक शौचालय अशेच तरेन मातयेभरण केल्लें। आता दुसरो टॉयलेट डेमोलिश करपाचो प्रयत्न चालू असतो तेन्नाच आमचे कावन्सिलर आणि बाकीचे जे हांगा रावता तेंच्यांनी ते बंद केलें। ही आमची जी सद्या टॉयलेटाची कथा चल्ल्या पळय फूल म्हापशान एक डेमोलिश जाला, आतां हो सेकेंड अटेम्प्ट करतले। कोइन्सिडंटली त्या प्रॉपर्टीन एक एक्स CPचे आसा, हांगाय एक CPचे इनवॉल्वमेंट आसूं शकता। जे बाकीचे पब्लीक टॉयलेट आसा म्हापशान ते रिपेर करपाक तांकां कपॅसिटी ना, कित्याक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची कपॅसिटी ना। जे आसा पळय तेच मोडपाचें आनी फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची ना। प्रायम मिनिस्टर सांगता स्वच्छ भारत अभियान करता, खोर्लेच्या 2-3 वॉर्डान म्हाका दिसता 1.5-2 लाखाचे टॉयलेट म्हणून टेंडर काडून बांदलेले आहा, पण ते खंय कोणा भांगराचे टॉयलेट काय म्हणून पळोवंक ना, अजून पर्यंत कोणें पळोवंक ना। हे जे आतां चल्लां सगळे कडेन तांकां गट्स येता कशें म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, म्हणजे तांकां तें ब्लेसिंग आसा वयरसून खंयसून तरी, त्या खातीर तांकां कॅर ना लोकांची आनी लोकांचे कितें परिणाम जातलो हें तांकां पडलेलें ना। म्युनिसिपल प्रॉपर्टीचे कस्टोडियन आसता आमी एज कावन्सिलर जावं जे म्युनिसिपालिटीचे लोक आसता पळय, स्टाफ जावं चीफ ऑफिसर, आमची प्रॉपर्टी मार्केटाची परिस्थिती भयांक जाली, तशेंच हे सगळे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी जे आसा लायब्ररीची परिस्थिती तशीच जाल्ली। आतां तें काम चल्लां 10 म्हाका दिसता प्रोजेक्ट म्हापशान घेतल्या ते इनकम्प्लीट आहा। जर तुमचे कडेन फंडींग ना आनी कशे पयशे रेवेन्यू जनरेट करून फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची कपॅसिटी ना जाल्यार तुमी इलेक्शनाक रावतात कित्याक? हे आतां लास्ट आमी 3.5 वर्सान पळयलां की एकूय चेअरपर्सन धाक दाखयना कितें तरी करपाच्या खातीर। कोणाक म्हणून भियातन ते चेअरपर्सनाची खुर्ची कित्याक जाय? एक सादी कंप्लेन फायल्स हाडली जाल्यार सादी कंप्लेन करूंक जायना। एक इंजिनियर इन्स्पेक्शनाक गेलो खंय जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक भियेतात, सगळे जाण शेपडी घालून घरा येतात परत। अशें कित्याक? लोकांनी चिंतपाक जाय कसले लोकांक निवडून हाडटा आनी कसले पार्टीच्या फाटल्यान भोंवतात ते। ही हॉरिबल स्टेट। आमकां एक्चुली लज दिसपाक जाय म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक की टॉयलेटीची परिस्थिती ऑलरेडी अशी आहा, जर आमी फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाक जाय हेजे रेग्युलर मेंटेनन्स, हेजे अपकीप, टेंडर म्हाका दिसता इवन म्हाज्या वॉर्डान एक हें केल्लें, ताका आतां लास्ट मिटिंगेक हांवें सांगलेलें की आतां 1 वर्साची एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता त्या टॉयलेटाची हे आमच्या वॉर्डान, कित्याक सोकपीट आनी सेप्टीक टँक वयरसून फक्त पेंट मारता, गांधीजीचो चश्मो घालता आनी भितरलें कांयच सारकें नासता। सेप्टीक टँक आनी सोकपीट आसले शिवाय टॉयलेट कशें जातलें, फंक्शनींग कशें जातलें? 35 वर्सां जुने हे तशेंच आसतले सादारण 35 वर्सां जुने टॉयलेट, हेजे मेंटेनन्सूच करिना आनी गांधीजीचो चश्मो कित्याक दाखयता सगळ्यांक? ही सगळ्यांक फटयवपाची ज्या कामां चल्ल्या न्हू, स्वच्छ भारता अंडर फंड घेता आनी कितें घेता, आनी ही परिस्थिती अशा ह्या जाग्यान मागीर लोकांनी वचप टॉयलेटीक। मार्केटांचे म्हाका दिसता जाल्ले ते टॉयलेटूय फंक्शनींग आहा काय ना, फावंडेशन स्टोन घालून तेजेरूच बसपाचें आसा सगळ्यांक। आशिर्वादाच्या वॉर्डान जाल्यार नको हांव, पण हांव नको। आतां तांकां गट्स जो कोण मोडटा पळय तांकां गट्स कशें येता म्युनिसिपल प्रॉपर्टी? जेन्ना आमी प्रायवेट प्रॉपर्टीन इंटरफेर जाता, ट्रेसपास जाता, तेन्ना इमिजिएटली ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी येवन कितें तरी प्रोसिडींग फायल करता। आमची आतां ही म्युनिसिपल प्रॉपर्टी म्हणजे हेजो ओनर म्युनिसिपालिटी न्हू, जाल्यार चीफ ऑफिसर नाल्यार चेअरपर्सनान कितें तरी स्टेप्स घेवंक जाय, प्रोएक्टीव स्टेप्स घेवंक जाय। मिटिंगेक विचारला तेन्ना चीफ ऑफिसरान सांगला की आपूण इन्वेस्टिगेट करता। तो कितें इन्वेस्टिगेट करतलो म्हाका कळोंक ना, कित्याक तो काय पुलीस न्हू, तांकां पेपरूच सापडना, ते आयत्या टायमार तांकां पेपर सापडना मागीर प्रॉपर्टीचे।
ते आतां ते कोण तरी मिशाळ म्हणून नांवां आसा ती प्रॉपर्टी, कोणाची आसूं येता आनी कोणाची आसूं येता. हेचेर कितें कारवाई केली वयतली अशें दिसता सर तुमकां? फाल्यां FIR बीन जातलो रजिस्टर? कोणें आतां म्हणलां तेणें नवीन बांदून दिवचो. ओके. आनी कितें कितें म्युन्सिपालिटी कडेन कॅपेसिटी ना, कांयच फॅसिलिटी प्रोवायड. आतां ह्या वॉर्डांतल्या लोकांची गैरसोय जाल्ली आसा, तांकां फाल्यां कशें कितें टेम्पररी सोल्युशन? टेम्पररी सोल्युशन कांय ना. नेक्स्ट टायम बरे कावन्सिलर निवडून हाडा. आनी आयज आमचे वाड्यार जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो टॉयलेट अचानक डिमॉलिश जाता, म्हणजे आमी सगळे लोक धांवून येयले आनी ताका आडयलो. एक्चुली जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा ODF फ्री गोवा, तेन्ना गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसता की सॅनिटेशन फॅसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची. हांगासर अमेय बापान आमच्या कावन्सिलरान सांगल्या प्रमाणे खुबशे लोकांक टॉयलेट ना, कारण चडशीं घरां भाटकारांची आसा आनी जाग्याचो कन्स्ट्रेंट आसता आनी नासता. वाड्यार हो टॉयलेट जाल्यार आमी ल्हानपणा पासून 40 वर्सां जालीं हो टॉयलेट पळयतात. आयज हो अचानक मोडटा. हितून 2 गोश्टी जाता. एक आतां लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, म्हणजे कायद्याचो कोणाक भंय उरोंक ना. म्युन्सिपल प्रॉपर्टी कोण तरी येवन डिमॉलिश करता, प्रायवेट न्ही, म्युन्सिपल प्रॉपर्टी डिमॉलिश करता, म्हणजे भंय हो उरलेलो ना कायद्याचो. एक फर्स्ट बाजू जाता. आनी सेकंड बाजू गव्हर्मेंटाचो फेलियर, म्युन्सिपालिटीचो फेलियर, लोकांक सॅनिटेशन फॅसिलिटी प्रोवायड करूंक शकना. आनी ही जर बेसीक सॅनिटेशन करूंक शकना म्युन्सिपालिटी जाय कितें आमकां हेजेर देंवचें, सगळ्या कावन्सिलरांनी देंवचें, CPन रिजायन जावचें, MLAन रिजायन जावचें की तुमकां टॉयलेट बांदपाक जायना. बेसीक 18 नंबर वाड्यार 2 टॉयलेट, दोनूय नॉट फंक्शनींग. आनी प्रत्येक वाड्यार हीच परिस्थिती आसा म्हाका दिसता. काल विठ्ठलवाडीनूय एक टॉयलेट तो दीस मोडलो कोणी तरी. पण फॅसिलिटी बांदप ना, आसा ती मोडप, मेंटेन करप ना, हे नॉर्म जाल्ले म्हापश्यान आमच्या. म्हापश्यान म्हणजे गटार जाल्लो आहा आमचो. आयज ही परिस्थिती आहा. चीफ मिनिस्टर नेटान सांगता गोवा इज 100% ODF फ्री स्टेट. होर्डिंग लायल्ले आहात अख्ख्या गोंयान. आनी प्रायम मिनिस्टर मोदी सांगता गोवा इज ODF फ्री स्टेट म्हणून. तुमची खंय ODF फ्री स्टेट आहा? सकाळ फुडें 8 याद कमलाबाईच्या फुडें उबे रावत कोणूय लोक अजून बाटली घेवन शेतान वयतात. 7:30 8 घेवन कोणूय उबे रावचे, प्रेसान रावचे, कोणी रावचे, लोक बाटली घेवन. लोकांचो गुन्यांव करिना, पण करतलो कितें मनीस? हे डेली हे ते सगळ्यांकूच जाता, कोणाक चुकाना. पण प्रॉब्लम कशें आहा, हे कोणी दिवप फॅसिलिटी? म्युन्सिपालिटी टॅक्स कलेक्ट करता कित्याक? कावन्सिलर बसले कित्याक? सद्दां एकूच रट गाणें, फंड्स ना, फंड्स ना, फंड्स वयता खंय? हेचो कोण हे लायतलो केन्ना? एक आमचे भारत देश हे ODF जावचे म्हणून घरांनी एक शौचालय दिवचो. म्हणजे थोडी आमच्या ह्या भागात, म्हणजे आमच्या कासारवाड्यार म्हणून आमुलेन जी घरां आमची जी आहा ती लागीं आसा आनी थोडी बांय बी मदीं आसा. सो ताका लागून कितें जाता, ते सोकपीट बी बांदपाक पॉसिबल जायना, कित्याक ताका एक 15 मिटर डिस्टन्स जाय पडटा, कित्याक नाजाल्यार वॉटर कंटामिनेट जावं शकता. सो तांकां थोड्यांक ऑप्शनूच ना. सो ताका लागून आमी आतां तुमकां कावन्सिलर आमच्या सांगल्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली हेजेर फॉलोअप चालू आसा आनी आमचे हे प्रायोरिटीचेर हे चालू आसा. हालींच गेल्या म्हयन्यान हे PWDचे अंडर PWD स्किमाच्या हितून काम जावचें म्हणून एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. म्हटल्यार आतां पळोवंक वयची जाल्यार एका वटेन सरकार प्रमोट करता आनी दुसऱ्या वटेन जर हाय लेवल जे कोण पॉलिटिशियनाच्या ब्लेसिंगाच्या हितून जी हे कृत्य जे चल्लां, खरेंच एक वायट दिसता. आनी जे आमच्या म्हापशा सारके शहरान सो खरें वायट दिसता. कित्याक त्या प्रमाणे इमिजिएटली हांव जेन्ना हांगासर येयलो तांकां विचारलें हांवें तुमकां कोणें धाडला, कोणें सांगला? सो तो म्हणटा भाटकारान सांगला. आतां भाटकार कोण तो खबर ना. सो भाटकार तुमी म्हणटा उरले, मागीर आतां कोण भाटकार कितें? सो आतां आमचे चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर, तशेंच आमचे CEO सर शेटकर हांच्या कडेन सुद्दां ऑलरेडी कंप्लेन आमी उलयल्ली आसली. कावन्सिलर आहा अन्वी कोरगांवकर, तेजो हजबंड अमय कोरगांवचे खूब धन्यवाद करूंक सोदता, कारण तो आयज आयतार आसून सुद्दां हांगा येयलो आनी तेणें तांकां दादागिरी जे करूंक येयल्ले ही बेकायदेशीरपणां चल्ले हांगासर. हांगा आतां हे आतां कोणाचें सरकार आहा कितें आहा तेंच्यांनी हांगासर मातशें उठपाचें आनी अशें आयतार दीस तो घरा कडेन पुजा करी, तो घरा कडेन आसलो म्हणून आयज हें काम स्टॉप जालें. ना जाल्यार ते दादागिरी करून तेंच्यांनी बाउन्सरूय हाडलेले आनी ते कोण गुंडाय येयल्ले खंय ते हांगासर काम जावंक दिवचें न्हय. आमचो हो पब्लीक जो टॉयलेट आहा तो मोडून उडोवपाचें. कोण केले कितें म्हणून आमकां हांव आतां डेली प्रमाणे असो वाड्यार एक पासय मारूंक कहो येता तेन्ना सकाळीं येयल्लो अरावंड 11 साडे 11 सुमार. तेन्ना हांवें पळयलें, अमय म्हाका सांगूंक लागलो की कोण तरी येयल्या, हो आमचो जो वाड्या वयलो एक पब्लीक टॉयलेट आहा, एक हायजीन आनी हेका हे खूब इम्पॉर्टंट पब्लीक टॉयलेट आसतो.
तशें आमचे जितलो वाड्यावयली घरां आहा सगळ्यांच्या घरांनी टॉयलेटी आहा, पूण एक पब्लीक टॉयलेट ही म्युन्सिपाल्टीन बांदलेली ही अशी कोण येवन मोडूं शकना. ते जे अशे दादागिरी करूंक जे लोक येतात तेंच्यांनी पळोवंक जाय की हांगा आजून आमी न्हिदोंक ना, आमचे कावन्सिलर जावं आमच्या वाड्या वयले लोक सगळे आहात जागे, आनी अशें दादागिरी करूंक मेळची ना आमच्या वाड्यार.